साम पावलान कोरिंगारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप. म्हजी बाडाय उलोवन कांय फायदो ना तरी हांवें आतां ती सांगिजय जाल्या. देखून सोम्यान म्हाका दया केल्ल्या दर्शना आनी उगडपणा विशयांत हांव सांगतां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एक मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका एक परवाशांत व्हरून पावयिल्लो. हें कुडी साहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. आनी त्याच मनशाक वैंकुटी उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसल्यो गुपीत संगती ताणें आयकल्यो. हें ताचे कुडी साहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. ह्याच मनशाची बाडाय उलोवंक हांव सोदतां. पूण म्हजेच विशयांत जाल्यार म्हज्या अस्खतकाये शिवाय हेर कसल्याचीच बाडाय उलोवंक हांव वचना. हांव म्हजी बाडाय सांगीन जाल्यार तें पिशेपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण म्हजे थंय दिसता आनी म्हजे तावन आयकोंक मेळटा ताचे प्रास चड म्हजे विशयांत कोणीय वडवीक चिंतची नाका. देखून ती हांव सांगिना. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडपणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सर म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्खतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसोन येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्खतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्खतकायांनी, बेपारवांनी, कश्ट आनवारां, दगदण्यांनी आनी आठेविट्यांनी हांव दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्खत तेदना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कोणाकच 2 धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लबदतलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावृत्त हुस्को तुमकां नाका. काना प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याखी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक कंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात तें पळया. ती गोळानांत वा वळिनांत. तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको नेसल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयता, तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोवचो ना उण्या भावार्थाच्यान. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन भावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज्य आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांची चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचे उतार हें.